कॅनोसा सामाजिक विकास केंद्रान रेमान्स हॉस्पिटलाच्या जोड पावलां ल्हान भुरग्यां खातीर हडफडच्या उपभलायकी केंद्रात मोफत भलायकी शिबीर घडोवन हाडले। सुरक्षा वॉरियर्स आनी इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूट बंगळूर हाचो ताका सांगात मेळ्ळो। सुमार 120 भुरग्यांचो चॅकअप आनी सल्लो ह्या वेळार दिलो। आयज आमी सब हेल्थ सेंटर वेगसवाडा आरपोरान भुरग्यां खातीर मेडिकल कॅम्प केल्ले आनी तातूंत मोर दॅन 100 भुरग्यांनी येवन तेंकां फुडें करून कन्सल्ट केले। सो हांव चडान चड देव बरें करता तेंच्या आवय बापायन की ती फुडें सरोन तेंच्या भुरग्यांक घेवन येवन डॉक्टराक दाखयलें म्हणून। तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा कॅनोसा सामाजिक विकास केंद्र सिस्टरींक खातीर, तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो म्हणून। तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा डॉक्टर्सांक आनी सिस्टरींक ऑफ रेमान्सो हॉस्पिटल की तांच्यांनी टायमार येवन जाय जितली भुरगीं येयली तितल्यांकूय कन्सल्ट करून तेंच्यांनी कन्सल्ट करून तेंकां मेडिसन दिवन तेंकां धाडले। आमचे बायलां खातीर मेडिकल कॅम्प आसतले, तशेंच सिनियर सिटीजनाकूय कॅम्प आसतले, इवन आमचे स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्रामूय आसतलो। सो हांव मागता सगळ्यांची की सुरक्षा वॉरियराक तुमी सपोर्ट करचो आनी आसा पळय ते आमी तुमकां फुडें सांगतली। गोवा 365 ब्युरो।